Baikkan Maria Cimaya Mama Rati Nature
झाले माती जुडे पडे तारीचे बाबाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेश्वर तुमचे सर्व असो. त्याच्या बाबा बहिणीनो जनिता एका आमची मधली तेव्हा आपणाक जाय म्हणून आपणाची आपण गेली आमची मधली तिका काढली म्हणून आम्ही दुखी झाल्या तुमच्या सर्गीचा बाप आमका बोला करून म्हणता गोष्ट सजतेल्यानो वजन भोगतेल्यानो म्हजीशी या हांव तुमकां समाधान करतलो हांव तुमकां विसव दितलो तर हे आमच्या दुखान ताची गोठाय आमकां मेळो हे दूख क्रिस्ती मनान आमी सोसूं आनी त्याच बरोबर आमचे भयणी खातीर आमी आतां बापाक प्रार्थुया. परमेश्वर तुमचे सगळे असो सर्वेस्परा काकोतीन आमची मागणी ऐकून घे जनिता तुझे चाकोनीच्या आत्म्याक या संवसारातलो भाय सरून तुवें फरमायलाय तिका सर्गीच्या सुखाक पावय आणि तुझ्या भक्तांची सांगातीन तिका कर क्रिस्ता आमच्या समया वरवी काकलुदीच्या बापान सर्व बनवण्याचे देवा तू सासनीक मोगान आमची दोतोन करताय आणि मरणाच्या काळोखातली आमकां जिविताच्या उजवाडांत पावयताय दुकान सुस्कारतल्या तुझ्या चाकराचे तुझी दीस काल म्हणून आम्ही घालतेपणी प्रार्थना सर्वेस्परा जातू आमचा आसरो आणि बोट आणि या दुखाच्या काळोखान विलापात रावन तुझ्या मुखामोडाच्या उजवाडाक आणि शांतीक आमकां उबार तुझ्या पुतान आमच्या सोमियान आपण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून आमी ताचे चडशी धावूची कर आणि ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोनांतली सगळी दुखां पसून वेतले थंय आमचे भयणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्ता आमच्या समया वरवी बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी.
Check test. Number A26, page number 13. A26, page number 13. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सौवे असो. तुमचे सर्व मोगाल बाबा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या रुपांतराची परब समोर ओंपता. हो म्हजो पूत केरी तापुरबायेचो म्हणून बापान पुताक महिमा दिली, हाचो आमी उगडास करता. आयज आमचे भयणीक निमाणो आदेवस करूंक आमी एकठांय जाल्या. ती एक सादेपणान, कालतेपणान आनी बावार्थान जियेतली ओस्तोरी आसली. आपल्या कोश्टा वावरांतल्यान आपल्या गोराब्या सवे केल्लें बरेपणान तिका सर्गीचो तेवो कसो फावो जावंक आनी सासणाचो वैभव ती भोगूंक पावूंक तिचे पासत मागतना तिच्या दुखेस जालेल्या फामिलीक देवान बुजवण आनी गोठाय फावो करूंक ह्या मिसांत बापा लागीं मागुया. आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय गीत गायला आनी आपल्या भुरग्यांक वाट दाखोवन ती गेली. सासणांक कुशाल आसपाक आमी मागता आनी ही भेट देवाक मानता तसली जावचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपोदविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव बडो अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगले देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्राद्या लागीं
नंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सोरपोत वेदार देवा आमच्या बाप्पा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण बावरतान आमी ओळखून घेता. ताचे सवे मरून गेल्ले ज्वानीत आमचे भयणीक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावंक फावो कर. आमी तुज्या लागीं मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तूं खरो देव पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणांक. बागियोन पेद्रूचे दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, जेन्ना आमी तुमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे पदवेची आनी येण्याची ओळख दिली तेन्ना आमी तुमकां नाटबुडीचीं गोपां ताळां सांगूंक ना. आमी ताची तोर मोहिमा आमच्या खाशा दोळ्यांनी देखल्या. हो म्हजो भोव अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. जेन्ना हें उतर दोबाजीक वैभवांतल्यान ताका पावलें तेन्ना खरेंच म्हणल्यार ताणें देवा बापा कडचो घेतलो मान आनी मोहिमा. आमी ताचे बरोबर पवित्र दोंगरार आसल्यो तेन्ना स्वर्गार तावन आयलोलो हो ताळो आमी खाशा आयकलो. त्या भायर आमकां प्रवाद्याचें पूर्ण खात्रेचें उतर आसा. ताचेर तुमी लक्ष घालशात जाल्यार बरें. फांटे पावसोर आनी सकाळचे नोकेच तुमच्या काळजांनी उदेसोर तुमचे वाटेर काळोखांत उजवाड घालतली दिवली कशी तें उतर दवरात. देवाचें उतर हें. आमचो स्वभाव जातलो सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. आनी एक पावट म्हणुया. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पर राजवट चलयता प्रितूम मुरगोटूं दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंदभरीत जावन. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत, ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणा वरी पडटा. अंतराळ ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पर. सगळ्या संवसारांत तूंच भोव व्हरतो. सगळ्या देवा परस तूंच श्रेश्ठ. जबाब. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय. हो म्हजो पूत केरी तपूर बायेचो.
ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. तुमी ताचें आयकात सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपणा कोश्टा मरणाची खबर सांगून 8 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक, जोआवांक आनी जाकोबाक आपणा बराबर घेवन मागणें करचे खातीर एका दोंगरार गेलो. मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण जगलोण्या सारकी लोकलोकीत धोबीफूल जाली. ओचितूच दोग दादले ताचे लागीं उलयताले ते थंय हाजीर जाले. ते म्हणल्यार मोइसेस आनी एलिशा. ते मोहिमेन बोल्लेले दिश्टी पडले आनी जेजून जेरुजालेम भोगचें आसलें त्या मरणा विशीं गजाल कोत्ताले. पेद्रू आनी ताचे सांगाती जेमेन जड जाल्ले, पूण ते जागेच रावले आनी ताची मोहिमा तांणी देखली. आनी ताचे बराबर उबे आसलेल्या त्या दोगांकूय देखले. हे जेजू सरशिल्ले कोडसरून बेताले तेन्ना पेद्रून ताका म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच रावल्यार बरें. म्हणटच 3 तंबू उबारुया, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलिशाक. आपूण कितें म्हणटा तें तोच नकळो आसलो. अशें तो उलयता थंयच आसतना वयर तान देंवून एका कुपांत ताचेर सावळी घाली आनी त्या कुपांत रिक्तोच शीस भियेले आनी कुपांतलो असो एक ताळो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत, हांवें पिंचून काडलेलो, ताचें आयकात. आनी हो ताळो घास्तोच जेजू एकवडो तांकां दिश्टी पडलो. ह्या सोगटा विशीं शीस ओगोच रावले आनी आपणें कितें देखलां तें तांणी त्या दिसांनी कोणाकूच सांगलें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. भाव भयणीनो, जिवीत देवाचें देणें कितलें लांब जातलें तें आमी नखो. आज ज्वानीताय आमचे भयणीची भयणीक हांगा हाडल्या. 50 आनी 35 वर्सांचें जिविताचें देणें तिका फावो जालें. पूण तिच्या जिवितांत आपणा लागीं जाता तें बरें करूंक वावुरली. रुमाल आपल्या घोवा बरोबर जावं भुरग्यांचो फुडार बरो जाल्लो जाय आसलो, भायल्या गांवांत देखून ती गेली. आनी नेफा, निशेरी, नेविल, निल्टन हांकां हांच्या बरेपणा पासत ती वावुरली. बांबुडीनो, आयच्या पेपरार येयलां, प्रेशियस इन द सायट ऑफ द लॉर्ड is the life of the saints. बांबुडीनो, देवा मुखार भोव मोलादीक तिचें जिवीत जावंक ती वावुरली. आनी तिच्या जिवितांत तर आयज जेजू रुपांतर केल्ले ती पळोवप आमी ताचो उगडास कोत्ता. जेजून आपलें रूप बदल्लें आनी हें रूप बदलूंक आपले त्यागशी सांग घेवन तो दोंगरार गेलो. ताबोर दोंगरार म्हणटात त्या दोंगरार गेलो. आनी थंय आसतना तो मागणेंत रावलो
शीस तुवें रावले रावले ते झेमेंक लागले आनी तुवें आसतना तुवें बदललें तें आतांच आमी आयकलां. बाबडिनो हांव तर खूंय ते आतांच आमी आयकलां. हो म्हजो चड पुरबायेचो मोगाचो पूत, ताचें तुमी आयकात. आनी जावं पयलेय वाचपान आयकोपाची खबर आमी आयकतले. म्हाका हांव खंय तर वाचतालो, अमेरिकाचो पयलो प्रेजिडेंट जॉर्ज वॉशिंग्टन, फांकी प्रेजिडेंट तो, 2 टर्म्स तो जुटेर आसलो आनी हुशारकायेन तो आपलो कारभार चलयतालो. एक पावट ताणें व्हडल्या मनशांक एक जेवण दिलें आनी जेवण दिल्लें थंय एका फ्रांसा देशांतल्या अधिकाऱ्यान ताचे लागीं ताच्या आवय लागीं विचारलें, इतलो हुशार तो जावंक, इतलो बरो तो जावंक तुवें कितें केलें, कशें ताका वयर काडलो. हांव ताका इतलें सांगतालो, यू मास्ट ओबे, तुवें आयकूंक जाय. आनी तो आवयचो ताळो सदांच आयकून हुशार जायत गेलो. आनी आयच्या दिसाक देवाचें उतर आमकां सांगता, देवाचें उतर आमकां उलो कोत्ता, ताचो ताळो आयकात, जेजूचो ताळो आयकून. आमच्या जिवितांत जायते दूख त्रास प्रश्न आसतले. ह्या प्रश्ना वेळार आडखळी वेळार कितें आमी करपाचें, ताचो ताळो आयकुपाचो. आनी हो ताळो आयकूंक मागण्यांत रावंक गरज. हो ताळो आयकूंक पवित्र पुस्तक वाचपाची गरज. हो ताळो आयकूंक आमी वावरूंक गरज. इतलो ताळो आयकल्यार पुरो ना, आमच्या खाला आहा तांकांय तो आयकूंक शिकोवपाची गरज. हे आमचे भयणीन करूंक आपणा लागीं जाता ते भाशेन वावुरली, आपले पिडेंत तशेंच जाता ते भाशेन वावुरली. देवान तिका आज सर्गीचें सूख दिलां आसतलें. होच आमचो बोरवांसो, नाजाल्यार देवान बेगीनच तिका फावो करूंक आमी मागता. आमी आमच्या जिवितांत देवाचो ताळो आयकूंक जाय. देवाचो ताळो आयकूंक जाय तें अवघड लागतलें. ते जेजू तर तेगा शिसांक घेवन गेलो, तो ताबोर दोंगर चडलो. दोंगर चडपाक बरे त्रास तांकां पडले, पूण ते गेले. आनी तशेंच मागण्यांत रावूंक, देवाक जाय तें आयकूंक जाणा जावंक, मागणी करूंक, पवित्र पुस्तक वाचूंक आमकां जाय तें अवघड लागतलें. आनी हें करूंक आमी वावरुया. आनी आमचे भयणीन ताच्या घोवाक जावं भुरग्यांक हो ताळो आयकूंक आपणा लागीं जाता तें करूंक शिकयलें. जावं ती सासणाचें सुखांत आसूं. आनी आमी आमच्या जिवितांत देवाचो ताळो आयकूंक सदांच आमकां आयतींग कर म्हूण मागुया. आमी तर देवाचो ताळो आयकलो, आमचेंय जिवीत बदलतलें, आमचेंय रूप बदलतलें, रुपांतर जातलें. ही थोडीं चिंतना मनान धरून आमी सांत वांटो घेवया. Number C31, page number 41. C31, page number 41. Oh
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्या प्रमाण मागात. सर्वेस्परा आमच्या कोंवळ्या बाप्पा, जिवानीत तुजे दुये पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सर्वंडार म्हूण तिणें हे संवसारान मानून घेतलो, तर तो तिका दोयाळ म्हूण सुबिदार कसो आतां मेळूं म्हूण नम्रतायेन मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोदविदारा आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवसूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जन्मपण. ताचे उदेशीन देवदूत तुका पोरनिपात करतात आनी तुज्या मुखार सासनाच्या सासनांक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जन्मपणाचो भुकटीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे आदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा ज्वानीत तुझे चाकोन्नीची काकूट कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेल्याय. जशी पविस्नाना बरबी जेजू बराबर ती मेली, तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जीवनपणांचो बोरबांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. देवाचो ताळो आयकतली आमकां कर. अंकवार मारे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोर्न दोता, भाग्यवन जुजे वास, भाग्यवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळीं तुका मान ओवल्यान ते सगळ्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ते जेजू वरवीं, ते जेजू सांगाता, ते जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पोद्विदार बापा सर्वंदन वैभव तुका सासणांच्या सासणांक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांन बापाची खुशी करूंक आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणणींत पडून दिवं नाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाडटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो अशी येताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शेळये संसार आमची गरज कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातीर आमची गरज कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. सायबीण मायन भाग्यन जुजे, तशेंच बापाचो ताळो आयकल्लो जेजू आमचो सर्वंडार, येताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना, तुजे म्हाका पळयता. Number D9, page number 51. D9, page number 51.
प्रार्थुया. प्रितीवंत बाप्पा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयणा वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेल्या जिवानीत आमचे भयणींक सासणाच्या जेवणान तातां बसय म्हूण मागता हांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मेल्ले कुडीक मातयेक लावनचो कायदो भावर्थांचे चाली पोरमणे पाळटना दुनिया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. आमचे भयणीची मातयेक लायता ती विनाशी कूड सुरेस्पोर भोगतांच्या वर्गांत नोर्जनपणांत विनाशी करूं आनी तिचो आत्मोस भाग्यवंताच्या जोम्यान मेळूं. अशें मोरणाच्या झाडांतल्यान पातकाच्या पासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सस्नीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंता सांगात तिका पावो जावं. स्वर्गींच्या बापा, आयच्या अखेरीत दिसा पासत आमी तुका दिनवासतां. आमचे मामीच्या जिविताच्या देण्या पासत आनी तिच्या वरवीं आमकां मेळ्ळोल्या जायते बरेपणा पासत आमी तुका आर्गांव दिता. तिणें आपल्या मोगान आपलें घर भरलें. आपल्या हांसत्या तोंडान तें उजवाड आयलें. आपल्या कोश्टी वावरांतल्यान तें सोबयलें आनी आपल्या मोगाळ स्वभावाच्या उगडासान आपलें आसणें आमचे मोदें जिवें दवरलें. तिचे देखीवंत जिवीत आपणावून तिचे सारके कालतीं भुरगीं जावं प्रयत्न कोत्तेल्या म्हूण आमी तुका भास दिता. आमी केरीत भाशेन दिनवासतां आमच्या विगार फादर मार्टीन दोरादाक आयज आमचे मामींक निमणो आदेस करूंक मिसाची भेट समोरंबली देखून. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आमचे फिरगोजेच्या पादविगाराक. तशेंच आमी देव बरें करूं म्हणटा बांबोली GMCच्या दोतोरांक तशेंच नर्सींक. तशेंच आमच्यान विसरोंक जायना आमचे इश्ट मित्रांक आनी शेजाऱ्यांक. तांणी हे 2 दिसां मदें आमकां जायतो आदार दिलो. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आयज आमचे मामीक निमणो आदेस करूंक आयली देखून. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. मोगाळा बापा, हे आमचे मामीक कसलेच पातकाचे कोत आसा जाल्यार मोगाळा जेजू तुज्या अमोलीत रगतान तें पातक धुवून काड आनी तिका स्वर्गीचें सूख फावो कोर सायबा. आदेवस मोगाचे मामी.
सासनाचो विसो सर्वेस्परा तिका लाबोय. अंतरीण प्रकाश तिचेर पडलो. भोव दयाळ बापा, आमच्या भयणीचो आत्मा आमी तुज्या आदीन कोत्ता. जेजू ताय मेल्ल्या सगळ्यां बरोबर निमाणे दिसा जेजू सांगत आपूण अर्जून तुजी जातली म्हणटीर बोरबांशान पाती येता. ह्या विनाशी जिवितान तुजे चाकोनीक सबार देणेनी तुवें बोल्ली. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्तांताय भोगतांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका आदीन वाचता. सर्वेस्परा, आमचें प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे. तुजे चाकोनीक सर्गींचीं दारां उगोड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसात तीं भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवं शिकोर. अशें जेजू सभें पावोवन तुज्या सांगाता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियो. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवदूत तुका वैकुटान घेवन व्हरू. तुज्या येण्यावेली रक्त साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गींच्या जेरुसाल्या शारांत व्हरून पावो. फुडली वाट धरची.
Sodantubo Sangatina Yakokyasoi Dotai Matapu Purmeshwar Makasoita Kaina Tasnake virar magavle Sorjit gor mojade baki Esti kan mojakar dani Pormeshwar Magazorita Kais Maka आमच्या भयणींच्या जिवितांतली आपणा चडशी देवाना पयलीं देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारको विनाशी करतलो देखून आमच्या भयणींक सुमयाच्या आधीन करुया समी आपले शांतीन तिका वेंगो आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जिवंत करूं आमच्या भयणी पासत आमच्या सुमये क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जन्मपणान जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारूय म्हजे थंय येतलो आनी म्हाका सत मानता तो सासणाक मरचो ना लाजाराच्या फोंडार तूं रडलोय सुमया आमचे दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केल्याय आमच्या भयणींक सासणीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या चोराक तें स्वर्ग बासायलय आमच्या भयणींक तुज्या राजांत घे आमच्या भयणींक पवित्र स्नानान बरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तुज्या बागेंताच्या जम्यान तिका एकठांय आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रगताय पवित्र जेवणान पोसली तिका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं दुखेस जाल्या बावडताचे बुजवण सासणी जिविताय बरवंशान आमकां धीर दी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र आमचो पडटो ग्रास आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक सर्वेस्पराम तुजे लागीं प्रार्थना तुजे मेल्ले चाकोनीची काकूट कर आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मौन आसलें खरें बावडत्यांत एकवटायली तीच बरी तुजे काकुतीन सर्गीन देव दुतांच्या वरान तिका स्वागत मेळो क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सासणाचो विसव सर्वेस्परा तिका लाभय म्हजे माय
कर